अभियान पार्टी हायकमांडाचे डिसिजन जे आसा ते डिसिजन आमकां मान्य करून ते सगळ्यांनी मान्य केले. उत्पल वॉज ऑल्सो हॉस्पिटल सो कॅम्पेन फॉर युअर कॅम्पेनूय केले तेणें आनी एके टायमार आमकां उलयल्ले पार्टी ऑथॉरिटीचे डिसिजन आनी आमी सगळ्यांनीच इन्क्लुडींग उत्पल सगळ्यांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा आनी हो सीट आमी निवडून घातला. उत्पलाचेर इनजस्टीस जाल्या विशेशता हांगा इंजस्टीस बसतूच ना. हांवें पयलीं डे वन सांगिल्लें पार्टी कितें सांगता तें करप आनी पार्टेन लोकांनी कार्यकर्त्यांनी म्हजें नांव पार्टेक सजेस्ट केलें सो तें कन्सिडर केल्लें. पार्टेन आपले कितें विचार करून डिसिजन घेतला आनी आतां फुडें काम करप. उलोवपाचो टायम सोंपलो. Not even looking for 19. Party has decided. So now I am looking at working till 19 to retain the seat. So in the even after the elections, will you continue doing social work or politics in Panjim? I am telling this 100 times. Whatever party tells me, I will be doing. Elections come, elections go. Connection is important. दोन्ही नावं धाडलेली. वेरी नेक्स्ट डे प्रायम मिनिस्टराची रोड शो आशिल्लो. हे सगळे आमचे केंद्रीय समितीचे मेंबर्स ते आशिल्ले. नेक्स्ट डे मागीर प्रायम मिनिस्टर नॉमिनेशन पेपर फायल करपाचें आशिल्लें. तें जातकीर मागीर काल असो मोकळो दीस आशिल्लो आनी तेंच्यांनी काल तें हांव डिक्लेअर केलें. मतभेद कांयच ना. मतभेद आसता वोटरां मदीं मतभेद कितें आसतले. काँग्रेसचे आनी BJP भितर मतभेद आसतलेच वोटरां भितर. काँग्रेसचे लोक काँग्रेसी वोट करतले. BJP कांयच ना. आतां तुमी पळयलां हांगसर उत्पल नॉमिनेशन पेपर फायल करपाक सिद्धार्था बरोबर आशिल्लो. देवाक भेट दितना थंय आशिल्लो आनी सगळे कार्यकर्ते आमचे जुणे तरणाटे नवीन हे सगळे सिद्धार्था बरोबर आसा. आनी हे फावटी आमी परत एक फावट तिसरे फावटी सिद्धार्थ कुंकळकार पणजी विधानसभेत वचता. गेले 25 वर्सां पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी ही पणजेकरांनी भारतीय जनता पक्षाचेर विश्वास दवरून भारतीय जनता पक्षाच्या कॅन्डिडेटाचेर मनोहरभाईक आशिर्वाद दिल्लो. 2 फावटी 2015 आनी 2017 ह्या 2 इलेक्शनाक पणजेकरांनी म्हजेर विश्वास दवरलो. भारतीय जनता पक्ष आनी आमी सगळे कार्यकर्ते हे सदैव पणजेकरांची सेवा करीत आयल्या. एक दृढ नातें तयार जालां आनी ह्या नात्याच्या जोराचेर आमी हे निवडणूक लढटात. आमी निवडणुकीक वतात आनी ह्याही फावटी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की प्रत्येक पणजेचो सुज्ञ मतदार हो भारतीय जनता पक्षाच्या वटेन मतदान करून म्हाका जैतिवंत करतलो. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक जैतिवंत करतलो. इक्वली केपेबल कॅन्डिडेट आसा. भारतीय जनता पार्टीचे मतदार पणजेंतले मतदार हो सुशिक्षीत मतदार आसा. पणजेंतले वोटर हे विकासा खातीर मतदान करतले आनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां बाईन ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट केला आनी आतां जर आमी पणजेचो विकास पळयत जाल्यार स्मार्ट सिटी आनी बाकीचे सगळे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट ज्या पद्दतीन पणजेन सुरू जाला आनी तेजो वन ऑफ द म्हणजे भारतीय जनता पार्टीन हे प्रोजेक्ट सगळे फुडें गेला. पण त्याच बरोबर हे सगळे व्हरता आसतना सिद्धार्थूय तेजो एक भाग आसा की वेगवेगळ्या हेजो सहकार्यान सिद्धार्थ आपल्या फाटल्या टर्मानूय बी ही कामां सगळी फुडें येयल्ली आसा. त्या खातीर पणजेंतलो मतदार सगळे मतदान करता आसतना आपले दोळे उगडून कान उगडून म्हणटा तशें मतदान करतलो. ताका लोकांचो इतिहासूय खबर आसा, भुगोलूय खबर आसा. ताच्या खातीर इतिहास परत वाचपाची गरज ना. स्वच्छ चारित्र्याचो मनीस आमचो कॅन्डिडेट बाब सिद्धार्थ कुंकळकर विरोधात जे लोक कोण रावल्या ते कितें करतले आनी कितें करतात आनी कितें केलां हें सगळ्या लोकांक खबर आसा. त्या खातीर निश्चितच भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडंट आसा. भारतीय जनता पार्टी हो सीट जो आसा हो फाटले फावटी सिद्धार्थाक जे मताधिक्य आशिल्लें हे फावटी डबल मताधिक्य जातलें हाजो आमकां विश्वास आसा. भारतीय जनता पार्टीचेर प्रेम करपी मनोहरभाईचेर प्रेम करपी पणजेंतले मतदार आसा. आमी भारतीय जनता पार्टी पणजेंतली स्ट्रॉंग आसा, युनायटेड आसा आनी त्याच खातीर म्हणजे भारतीय जनता पार्टीक आनी मनोहरभाईक म्हणजे प्रेम करपी जेन्ना लोक आसा तेन्ना आमकां ह्या विश्वासाचेर आनी मनोहरभाईच्या प्रेमापोटी भारतीय जनता पार्टीक निश्चितच सिद्धार्थ कुंकळकाराक फुडल्या मताधिक्या पेक्षा डबल मतांनी पणजेंतले मतदार निवडून दिले. जॉब ही ह्या इलेक्शनाक प्रायोरिटी उरूच शकना. आमी जेन्ना पळयता आमकां पणजेचो विकास ही प्रायोरिटी आसतली, गोंयचो विकास ही प्रायोरिटी आसतली. हे सगळ्यांक कॅथलीक हे सगळे आमचे भाव
गोंयान केन्नाच डिस्क्रिमिनेट करूंक ना आनी भारतीय जनता पार्टी तर केन्नाच करूंक ना. सबका साथ सबका विकास आमी सगळ्या हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन ह्या सगळ्याक बरोबर घेवन गेल्ले आसात. ताका लागून तर भारतीय जनता पार्टी आसतना सगळ्यात चडांत चड डेव्हलपमेंट म्हणजे आमी म्हणटले ओल्ड गोवाच्या चर्चीच्या भोवती तुका याद ना जाल्यार सांगता जे मॅक्झिमम डेव्हलपमेंट जर केन्ना जाला आसत जाल्यार तो मनोहरभाईच्या काळात जाला आनी चडांत चड जे डेव्हलपमेंटा खातीर जे ओल्ड गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर जर स्पेंड केला आसत जाल्यार मनोहरभाईन केला, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला. त्या खातीर केन्ना डिस्क्रिमिनेट करूंक ना. सगळे कॅथलीक भाव जे आसा हे पणजेंतले आमच्या बरोबर आसा हे निश्चित आसा. म्हाज्या फाटल्यान ग्लॅन आसा तुवें पळयला